हांव म्हणटा ज्या जाग्यार पॉसिबल आसा कोकेडमा जावं आनी कसली इको फ्रेंडली प्रॅक्टीस करपाक टेक्नीक त्या जाग्यार शुअर करपाचो. पूण हेचे आतां जे रूट्स आसा ते भितरले भितर रावता काय भायर येता? आता एकदा जशे रूट्स भायर येवपाक लागले म्हणजे इट्स डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट व्हरायटी. जे प्लांटाची व्हरायटी आता सपोज मनी प्लांट घेत जाल्यार 6 म्हयन्या भितर जे रूट्स आउट जाता आणि युजली आमी मनी प्लांट जर खंयच्या बास्केटान रोयलो जाल्यार तसोच आउट जाता. मागीर तेका आमी रिपोर्टिंग करता. हितून रिपोर्टिंग कितें करप फक्त हूल काडप, तो आउटर कवर असता कॉयर जावं आनी कितें यूज केला ते काडप आणि बॉल मातसो मोठ्या सायजीचो पॉटिंग मिक्सचर येता. सेम टेक्निक परत बांदपाचो. जितको मोठो बॉल तुम्ही बांधले तितके रूट्स आउट येवपाक टाइम लागतलो. बॉल जर बारीक असत जाल्यार रूट्स बेगीन. आता सेम वे जर कॅक्टसांक करीत जाल्यार तांकां खूप टाइम वयता, वर्स 1.5 वर्स. मागीर आमची डो व्हरायटी स्नेक्स प्लांट्स आसूं तांकां बीन टाइम. सो हे प्लांट्साच्या व्हरायटीचेर डिपेंड आसता. तुम्ही जे वर्कशॉप घेता तेका तुम्ही लोकांक सांगता की मेंटेनन्स कशी घेवपाची, केअर कशी घेवपाची? येस, वर्कशॉप जाल्या उपरांत एक 5-10 मिनटां इंटरॅक्शन सेक्शन आहा. तितून सांगता तेका आतां उदक कशें घालप. आतां उदक घालप म्हणजे बारीकशी ट्रे जावं प्लेट धरप आनी त्या प्लेटीन इल्लें उदक घालप, ते सोक करून घेता. ओके, म्हणजे डायरेक्ट एका घालपाचें? डायरेक्ट जायना घातल्या जाता पूण तशें घालून दे म्हणजे उदकूय कमी लागता. आनी इंडोर प्लांट म्हणजे 2 दिसांनी घालप. चोडू घालप ना रॉटिंग जावपाक शकता. हितून कोकोपीट आसता न्हू, ना जाल्यार बेस्ट फेस स्प्रे. तरीकी कोण सामको लेजी मनीस जाल्यार उदकान डायरेक्ट बुडोवन काडून दिली तशें दवरले जाता. तसो तो ऑप्शन आसा, तशें करपाचें.